देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 24:11 वोड 1-45. लाजराच्या भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें, सोम्या, तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हणलें, हे पिडेन तो मरचो ना. ती देवाच्या मानाक आयल्या. तिचे वरवीं देवाच्या पुताक महिमा मेळूंक जाय. मार्ता तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी. तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली. तरी आसलो त्याच सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो. ते उपरांत ताणें चिसांक म्हणलें, आनीक एक पावट जुदेयांत वचुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजारा फोंडांत गायल्यार 4 दीस जाले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जीवनपणाच्या सोमयार नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका प्रतिपाळ केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलो जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासनाक मरचो ना. हें तूं सोत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. जेजू बूक कोती बरीत जावन आपुणूय सगलोच धरतलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घाला? तांणी ताका सांगलें, सायबा, ये आनी पळय. जेजू रडलो देखून जुदेवांनी म्हणलें, पळयात, हो ताचो कितलो मोग करी. पूण ताचे भितरल्यान थोड्यांनी म्हणलें. ताणें कुड्ड्याचे दोळे उगडले तर ताच्यान हाका मरणांतलो निवारूंक जायनासलो. तेन्ना नव्यान कोतीचो हुस्कार सोडून जेजून समाधीशी पावलो. ती एक दोळ कशी आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोली. जेजून म्हणलें, फातर कुशीन काडात. मेल्ल्याचे भयणीन मार्तान ताका म्हणलें, सायबा, ताका 4 दीस जाले, आतां ताका गाण मारतली. जेजून तिका सांगलें, तूं विस्वास दवरशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटच ताणें फातर कुशीन काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर लावन जेजून म्हणलें, बापा, म्हजें आयकल्लें देखून तुजे उपकार आठयता. म्हजें सदांच आयकताय म्हूण हांव जाणो आसलो, पूण हांगा आसलोल्या पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी सोत मानचे खातीर हांव असो उलयलां. हें म्हणटच ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, लाजार, भायर सर. मेलोलो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय फाल्यांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमालान पांगुल्लोलें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपा सोडात, ताका वचून दी. जेजून केलें तें पळोवन मारेशीं आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू लाजाराच्या फोंडार रडटा. हें दाखयता जेजूचो खरो मोग लाजारा आनी ताच्या भयणी सवे. ही जेजूची वागणूक
दाखयता की जेजू आमचे बरोबर कश्टवता. आमच्या दिसपोट्या जिवितांत आमी कश्टवता तेन्ना आनी ओज्यांच्या बारान चेपता तेन्ना जेजू आमच्या सांगाता कश्टवता आनी आमच्या ओज्यांचो बार आपणाचेर घेता. देखून आमचो सर्गेस्त फ्रांसीस पाप साहेब म्हणटालो, जेजू आमचे आदी कश्टवलो आनी आमी कश्टवता तेन्ना आमच्या खांदार हात घालून आमच्या कश्टांनी आपुणूय कश्टवता. आमेन.